मेरशे सुरू आशिल्ले 600 मिलीमीटर आणि 400 मिलीमीटर इंटरकनेक्टिंग पाईपलाईनीचे काम शेनवारा पुराय झाले. सोमार मेरेन 30 वाडीकारांक सारखे उदक मेळटले. काम सुरू आशिल्ल्यान PWDन 30 वाडीकारांक टँकरांतल्यान उदक दिल्ले. आयतारा सकाळ सावन उदक मेळूंक सुरू जातले आणि सोमार मेरेन पुरवण जाग्यार पडटली. आयज आमकां बाबुशान उदक धाडलेलें आसा. फोन करून फोन केल्लो आसा आमी आनी तेणी उदक धाडलेलें आसा आमकां आयज. आमी आतां सांठोवन उदक दवरता म्हणून आमकां एटलिस्ट 2 दीस तरी उदक काडपाक मेळटा. भरून दवरता म्हणून पळय आमचे ड्रम आमी भरून दवरता घरान. तेका लागून आमकां ते मेळटा. 35 घराक उदक ना. आयज 4 दीस जाले. बाबुशाचे PA MLA आसा न्हू, तेजे PA फोन करून तेणे मागीर PAन दिसता PWDन फोन केलो आणि तेणे टँकर आयज धाडला. 2 दीस जाले आतां कंटिन्युअस बिलकुल नळ ना. अशे लोकांचे हाल जाता की लोकांक खूब भरपूर त्रास जाता. आतां आमचे कडेन बांय आसा न्ही, आमी लोक इतलो आमकां एका उदकाक येता. आमी लोकांक 5-5:30 लोकांक उदक दिवपाक स्टार्ट करता न्ही, तर दिसभर आमचो पंप चालूच आसता. पूण एक आपल्या कडेन जाता म्हणून लोकांक हेल्प करपाची असो म्हजो नेचर आसा. हायवे रुंदीकरणाच्या कामाक लागून PWDन इंटरकनेक्टिंग पाईपलाईनींचे काम सुरू केल्ले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, तुकाराम मराठे आणि स्वप्नील तारी.